नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आनी हेडलायन्स। मायनिंग लिजां कोणूय घेव कामगारांक आसा त्या पगार पोस्टार घेतले। मुख्यमंत्री मंडळ लिजां दितना लिजी कामगारांची अट। सांखळे आमदार कामगार फुडाऱ्यांची बसका। ओबीसी आयोगाकडेन सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले प्रमाण जाय तसो डाटा न आदी डाटा एकठांय करचो मागीर आरक्षण। एजी पांगमाचो सरकार वेंचणूक आयोगाक सल्लो। वाराणसी ज्ञानवापी मशिदीचो रिपोर्ट कोर्टा मुखार। रिपोर्टांत शिवलिंग ब्रह्मकमळ त्रिशूळ शेषनाग डमरूचे अवशेष। सुप्रीम कोर्टांत केस शुक्रारा। कृष्ण जन्मभूमी मथुरा कोर्टांत। गोंयांत एकार एक खून कुडचड्यार दिवचले हरमला। तिगा बायलांक मारले उपरांत न्यू वाड्यावेले चलयेक ब्रेस्ताला वेळसांव मारली। बायलांच्यो सगळ्यो केशी 24 वरांत क्रॅक। गोंय शालांत शिक्षण मंडळाच्या 12वी परीक्षेचो निकाल शेनवार 21 मायाक सांजे 5:00 18,200 वयर भुरग्यांचो फुडार। 18 केंद्रां 72 उपकेंद्रांनी परीक्षा। इंडियन ऑयल अदानी गॅस पायपलायन कॉन्ट्रॅक्टराच्या घाळपणान वास्को रातीसावन 24 वरां मायज लायट ना। अंडरग्राउंड पॉवर केबल डॅमेज। एईची धावपळ कॉन्ट्रॅक्टराचेर पुलीस कंप्लेन। घरगुती सिलिंडर पावलो 1000 रुपया मायज। मे म्हयन्यात 2दा वाडलो। कमर्शियल सिलिंडरूय पेटलो। घरगुती रांदपाचो गॅस गोंयांत पावलो 1016 रुपयांचेर। वाघेरी बेकायदेशीर दोंगर कापणी केशीत आरएफओ विवेक गांवकार सस्पेंड। उपवनपाल फट्टेक सीसीएफची कारणां दाखय नोटीस। जापेक 7 दीस। मंत्र्याच्या उतरा उपरांत एक्शन। खणीची लिजां कोणूय घेव आदल्या कामगारांक आशिल्ले त्या पगार पोस्टार घेवचे पडटले। लिजां दितना ही अट। मुख्यमंत्री उलयला। सांखळे रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री मयेचो आनी दिवचलचो आमदार कामगार फुडारी क्रिस्टोफर आनी मायनिंग युनियनाच्या फुडाऱ्यांची बसका जाली। मायनिंग सुरू जाय मेरेन कामगारांक खंय 15,000 रिटेन्शन अलावन्स दिवचे। ज्या मेरेन तांकां काम मेळना, ज्या मेरेन त्या कामांसून पयशे आहात त्या मेरेन तांकां रिटेन्शन अलावन्स एक 15,000 मागल्यात आमी दर म्हयन्याक। आणि त्याच बरोबर गोवा मायनिंग वर्कर्स रिट्रेंचमेंट स्कीम म्हणून एक तयार करची। आयज जे तेंचे मागण्यो आसल्यो की जरी मायनी बंद जाल्यो जाल्यार तेंचो जॉब हो सेक्युलर उरतलो अशा पद्दतीन आश्वासन आयज मुख्यमंत्र्यान आमच्या समक्ष तांकां दिल्लें आसा। सो सीएम सर चेक करतलो लेबर कमिशनरा मार्फत लेबर बोर्डा मार्फत की आमी तुमकां कितें हेल्प करूं शकता नाल्यार कशें हेल्प करूं शकता हाचेर करतले। लिजीस जरी कोणाक दिली जाल्यार एट प्रेझेंट जे वर्कर्स ज्या लिजीसाचेर काम करतात तांकां त्यांनी 100% परत घेवपाक जाय। ही गव्हर्मेंटा कडल्यान टेंडर कंडिशनान ती कंडिशन आसतली दॅट वर्कर जे आसा पळय 100% वर्कर हे परत जो लीज घेता त्या लिजान तेणी ताका एकोमोडेट करचें पडटलें ऑन दॅट पर्टिक्युलर पोस्ट ऑन दॅट पर्टिक्युलर सॅलरी। हे आमच्या कडल्यान फक्त 100% जे लिजा घेता तांच्या कडल्यान आसतलो। काय आणि लिजा जेन्ना घेतले पळय न्हय त्या खातीर लिजा घेतले ताका ही कंडिशनूच घालतले की तांकां आसा तशें परत घेवपाकूच जाय म्हणून। ओबीसी आयोगाकडेन सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले प्रमाण जाय तसो डाटा ना। आयोगाक पयलीं डाटा एकठांय करचो पडटलो आनी मागीर त्या प्रमाण वेंचणुकेंत ओबीसीचें आरक्षण थारतलें म्हूण एजी देविदास पांगम सांगता। सरकाराक आनी राज्य वेंचणूक आयोगाक एजीन तसो सल्लोय दिला। सुप्रीम कोर्टान ओबीसी आरक्षणाक ट्रिपल टेस्ट सक्ती केल्या। See, as far as OBC reservation is concerned, as per the Supreme Court judgment, you have to satisfy a triple test. That triple test is that first
there has to be a study done by the commission to find out the backwardness of the people, requirement of reservation and the proportion of reservation. That has to be studied first. Based on that data collected by the commission, the election commission thereafter will have to be deciding about the reservation. And Goa has a OBC commission. That OBC commission can determine that and prepare a data, and that data has to be submitted to the election commission. Constitution has also the provision of the Panchayat Raj Act says that the election should be held every 5 years and before the expiry of the term. There is no doubt about it. But at the same time, there are certain exceptions which are carved out by the Supreme Court, which is there in the Constitution bench of the Supreme Court. As also in the judgment which is passed yesterday in case of Madhya Pradesh and day before yesterday in the case of Maharashtra. There they have given an option or a discretion to the election commission as to when exactly the election should take place depending on the rains and such factors. So that discretion in yesterday's order is culled out. So based on that, a decision will have to be taken by the election commission as also by the government of Goa also. And based on the parameters and the circumstances, they have to take a call on it. एजीच्या ओपिनियनाप्रमाणे आणि सुप्रीम कोर्टान आत्ता जी वर्डिक्ट दिल्या वेगवेगळी ओके त्याच्या प्रमाणे आमकां एक्चुली आत्ता इलेक्शन जर घेवपाक गेले जाल्यार ते विदाउट OBC रिजर्वेशन इलेक्शन्स घेवचे पडटा. आमकां तशें घेवपाचें ना. OBC वाल्यांक रिजर्वेशन दिवपाक जाय. आमकांय खबर आसा 27% OBC भाव आमचे आसल्या कारणान तांकां रिजर्वेशन दिवपाची गरज आसा. आमची इच्छा आसा की OBC रिजर्वेशन दिवचे म्हणून. आणि ताकाच लागून आमकां एजीच्या ओपिनियनाकूय धाडलेली सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेशातली केस, महाराष्ट्रातली केस, हे सगळी केस स्टडी केल्या उपरांत की OBC हे ट्रिपल टेस्ट रिजर्वेशन्स करून दिवचे पडटा. आणि एजीच्या ओपिनियना प्रमाणे ते OBC कमिशनाक धाडून ओके ते व्हेरीफाय करचे पडटा खंयचे वार्ड्स कशा पद्दतीन OBC रिजर्वेशन्स आसा. त्या खातीर आमी इलेक्शन्स ॲट प्रेझेंट एटलिस्ट आमकां सुरवातीच्या घडीक स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आमी रिकमेंड करतले दॅट रायट इज अ स्टेट इलेक्शन कमिशन. आमकां त्या खातीर आमी इलेक्शन पोस्टपोन करता आमी म्हणूंक शकना. आमी रिकमेंड करता की आमकां OBC रिजर्वेशन दिवपाक जाय. त्या खातीर आमकां थोडो टायम दिवचो की OBC कमिशना कडेन धाडून ट्रिपल टेस्ट व्हेरीफाय करून OBC रिजर्वेशन दिवपा खातीर आमी OBC कमिशना कडेन फायल रिकमेंड करता. आनी जेणे करून तेंच्यांनी सगळें परत एकदां स्टडी करून आमकां ताजो रिपोर्ट सबमीट करचो. तो रिपोर्ट आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक धाडटले. देन स्टेट इलेक्शन कमिशन वील इलेक्शन्स घेवपाचें रिकमेंड करतले. आतांय हे सगळें आमी स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन धाडटा. सो स्टेट इलेक्शन कमिशन वील टेक द डिसिजन. वाराणसी ज्ञानवापी मशिदीचेर सर्वे रिपोर्ट कोर्टा मुखार. रिपोर्टांत मशिदीच्या बेजमेंटांत शिवलिंग, ब्रह्माचें कमळ, शेषनाग, त्रिशूळ, डमरू अशे सनातन अवशेशांचे पुरावे. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती चंद्रचूडाचे 3 वांगडी खंडपीठ शुक्रारा केस घेतले. ज्ञानवापी उपरांत देशभरांत एक केस तकली वयर काडटा. कृष्ण जन्मभूमी केस मथुरा कोर्टांत दाखल. गोंयांत चालू सप्तकांत एकार एक खुनाचें सत्र चालूच. कुडचड्यार रुपा पारकार, दिवचले वाठादेव शोभादेवी, हरमला श्रेया माडखोलकरा फाटोफाट आतां वेळसांवाय दर्यादेगेर खून. वास्को न्यू वाड्यावेले दिया नायकाक थंयच्याच चल्यान वेळसांवां मारलें. पुलिसांनी ताका उखल्लो. कुडचड्यार भाज्येकार मल्लेश सोंपलो तो खंय पडिल्ल्यान मार लागून पुलीस सांगतात. गोंयांत बायलां चलयांचे सुरक्षेचो प्रश्न तयार जावपा सारकी परिस्थिती. एकार एक खून जायत आसा. कुडचड्यार रुपा पारकर ह्या विधवा बायलेचो खून जाल्या उपरांत दिवचले वाठादेवार बळीराम महतो ह्या बिहारच्या मनशान ताचे बायलेचो शोभा देवीचो खून केलो. हरमला कुडाचे श्रेया माडखोलकार ह्या बायलेचो खून जालो. सगळ्यो केशी पुलिसांनी सोडयल्यो. आतां आनीक एक खून. वास्को न्यू वाड्यावेल्या दिया नायकाचो वेळसांव दर्या देगेर खून जालो. पुलिसांनी न्यू वाड्यावेल्या एका तरणाट्याक उखल्ला. खुनांचे सत्र चालू आशिल्ल्यान पुलिसांची धांवपळ. चलयेची डेड बॉडी मेळ्ळा with some stab injuries. We suspect it to be a homicidal case. Investigation चालू आसा. I cannot give you much details at this moment. कितें आयडेंटिफाय बी जालें सर? We'll detect it. आतां म्हाका दिसता ही तिसरी बी मर्डर जाल्या हे आमच्या वेलसांव बिचाचेर दांड्यार. पूण हिंगा कितें जाता, हिंगा म्हाका दिसता
पुलिसाचें पेट्रोलिंग कमी जाता. सो थिंग मेन हितू येताय, थिंगा सीपीएचेर येताय वयताय, बट हिंगा आमकां पेट्रोलिंग केन्ना दिश्ट पडलें ना. ते वटेन कुडचडचो भाजयेकार मल्लेश नायकाची बॉडी फायर ब्रिगेडी मुखावेल्या रस्त्या कुशीक जयेनी दुबावीत परिस्थितीन मेळिल्ली. पुलीस म्हणटात तो वयल्यान पडिल्ल्यान मानेक मार लागून सोंपलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. इंडियन ऑयल अदानी गॅस पायपलायनीच्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या घाळपणान वास्को रातीं सावन लायट ना. गॅस पायपलायन घालतना अंडरग्राउंड पावर केबल डॅमेज जालो. सडा, बोगदा, बायणां आनी मांगरार 24 वरां मायज लायट ना. एई रातीं सावन कामा जाग्यार घालता. कॉन्ट्रॅक्टराचेर खंय पुलीस कंप्लेन केल्या. आज सांजे मेरेन लायट येवपाची आशिल्ली. 18 वरां जालीं पावर रिस्टोर जावचो ना आनी वास्कोकारांक हाजे त्रास भोगचे पडटले. सद्याक तरी जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी हांचें काम बंद केल्लें आसा. पुलीस कंप्लेन फायल केल्ली आसा आनी फॉल्ट फायंडींग चालू आसा. जायते लोक वास्कोचे लोक जे आसा हे खंय तरी गॅस पायपलायनीच्या कामाक लागून बेजार जाल्ले आसा. कित्याक हालीं आमी पळयलां एक नवो हॉटमिक्स केल्लो रस्त्याचें काम जातकर हॉटमिक्स जातकर दुसरे दीस तांच्यांनी येवन तो रस्तो फोडलेलो आसा विदावट एनी प्रायर परमिशन. 3 केबल डॅमेज केल्या. 3 केबल डॅमेज केल्या टोटली. एस्केवेशन चालू आहा आमचें आतां. एस्केवेशन चालू आहा. सो केबल पयलीं हें करता, ट्रेस करता. सो इमिडिएटली सकाळी स्टार्ट करतले काम. सो आतां खंयचे एरिया एफेक्ट जाल्ले आसा? बायणा, टोटल मंगूर, सडा, बोगदा, वास्को गेल्ले. वास्को आमी रिज्यूम केले, विंग फिडींग केल्या वास्को. खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान डॅमेज केलें? अडानी गॅस पायपलायन. तुमी हेजे पुलीस कंप्लेन फायल केल्या? पुलीस कंप्लेन केल्या ऑलरेडी. पुलीस येवन गेले हांगा हें करून. मागीर वचून हांव रजिस्टर करतलो. तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक कितें डायरेक्शन दिलें सद्याक आतां आनी फुडें प्रिकॉशन घेवपाक बी? हय, तांकां सांगलां आतां काम बंद करपाचें आनी विदावट ट्रॅकिंग काम स्टार्ट करपाचें. तांकां सांगलां चुनो घालपाचो, ट्रॅक करपाचो केबल आनी मागीर काम करपाचें. तेजे पयलीं ना. आनी पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां तेंचें काम बंद करपाचें टोटल. गोवा बोर्डाच्या 12वेचो निकाल शेनवारा 21 मायाक सांजे 5. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, वोकेशनल मेळून 18,200 वयर भुरग्यांनी एग्जाम दिल्या. 8,925 चले, 9,276 चलयो. हेर गटांतली 1200 वयर भुरगीं आसात. 18 केंद्रां, 72 उपकेंद्रांनी परीक्षा जाली. पोरूं कोविडांत इंटरनल असेसमेंटाच्या आदारार निकाल दिल्लो. 99.40% लागिल्लो. HSSC examination, this was for the year 2022. This was conducted by Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education. The result in this of this examination will be declared on 21st May 2022. That's on Saturday at 5 p.m. At the same time, this result will be available on net. The website to locate the result is gbshsc.info. The other sites also will be informed on the same day. In fact, this gbshsc.info will give you other websites to locate the candidates' result. 10वेचो निकाल 1 जुना पयली. 10thचो रिजल्ट सुद्दां आतां फायनल स्टेजीक आयिल्लो आसा आनी तो नेक्स्ट विकात जावपाची शक्यता आसा. 1-2 दीस फुडें वचूंक शकता, पूण इट विल बी बिफोर 1st June, you can say, before 1st June 2022. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. केपें पाड्डी सकाळीं रेल्वेचो धपको बसून बिबटो आगताक सोंपलो. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण रेल्वेक आपटना फुडें बिबट्याच्या तोंडाक बरोच मार लागला आनी ताणें थंयच जीव सोडलो. तो 4 वर्सांचो आसूय म्हणून राना खात्यान अदमास काडला. राना खात्यान त्या बिबट्याचेर निमाणे संस्कार केले. आज सकाळीं सुमार 7 वरांचेर पाडी केपें हांगा एक बिबटो रेल्वे आपटल्ल्यान ताका जाग्यारच मरण आयलें. आमकां रान खात्यान म्हायती दिली ती अशी की हो बिबटो मेल आशिल्लो आनी हेजें वय 4 वर्सांचें सुमार आशिल्लें. त्या उपरांत केपें रान खात्यान तेचे अंतीम संस्कार केले. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. वाघेरी दोंगर कापणीचे केशींत RFO सस्पेंड. उपवनपालाक कारणां दाखय नोटीस. CCFन वाघेरीचे केशींत RFO विवेक गांवकाराक सस्पेंड केला. CCFन उपवनपाल संतोष फट्टेक कारणां दाखय नोटीसय काडली. जाप दिवंक 7 दीस दिल्यात. वाघेरीचे केशींत राना स्टाफाचेर एक्शन जातली म्हणून मंत्री विश्वजीत उलयल्लो.
2 दीस फाटींच योग्य ती ॲक्शन घेतलो म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेन आश्वासन दिल्लें. रानां राखूंक पावलां उखलूंक जाय ती उखलतलोच म्हूण तो उलयलो. घरगुती सिलिंडर पावलो 1000 पार. सिलिंडर 1000 रुपया मायज मे म्हयन्यात 2दा वाडलो. कमर्शियल सिलिंडर 8 रुपया वाडला. जाल्यार घरगुती रांदपाचो गॅस दिल्ली मुंबईत 1003 रुपया, कोलकाता 1029 रुपया, चेन्नई 1018, गोंयांत 1016 रुपयांचेर पावलो. आंबे धुलयचो बंधारो फुटब्रिज उबो एकदांचो. WRDच्या पुलाचें शुक्रारा उक्तावण जाता. पावसांत धकचपाटे काडपी थळावे आनी शाळेच्या भुरग्यांक मोठी थाकाय. ते संकटांतल्यान सुटले. पावसांत जीव मुठींत धरून व्हड्यांनी आलतड पलतड काडटाले. भुरग्यांक पावसांत बालवाडीक धाडिनाशिल्ले. 5 कोटींचो पूल 4 वर्सांत उबो. प्रुडंटान इशू लावन धरिल्लो. आतां आमकां बरें जालें सगळें फुलाचें आतां जावन बी सगळें आनी इतकी वर्सां सामकें हाय केलें सामकें त्रास किंवा भुरग्या बाळा सगळ्याक त्रास जाले. पावसाळ्यात आनी चड त्रास जाता रे. न्हंय भरताली सामकी. भुरगीं बी आमची अशी शाळें वचपाची खूब त्रास जाताले. ते वयल्या सायडीर रस्त्यान घुंवन खूब पयस पडटालें. आनी आतां कितें जालें, बालवाडीची भुरगीं घर उरतालीं. आतां आमकां ह्या वर्सा बालवाडी धाडपाक मेळटालें. गेल्या वर्सा पूण कोरोना आसलें म्हळ्यार बालवाडी बी चालू जातली. आतां आमकां दुसऱ्या गांवांनी घालपाचें येना भुरग्यांक. आवय बापाय फुड्यान उरलीं भुरगीं. पयलीं हांगसर एक व्हडें आसतालें आनी ह्या व्हड्यान सगळे आमचे लोक यो वच करताले. इतलो डेंजरस प्रवास आयिल्लो की जीव मुठीन घेवन हे व्हड्यांतल्यान प्रवास करचो पडटलो. आनी हे आमची लोकांची कितली वर्सांचीच मागणी आसली. म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां ही 3rd पिळगी जाली तरी हांगा कोणेच हें करूं नाशिल्लें. आनी आतां जालें तें बरें जालें. व्हड्याची खूब याद येता पूण तें आतां गेल्ल्याक जमत. 100 दिसां भितर गोंयचे TMCच्यो सगळ्यो कमिटी नेमताले. कितलेशेच गोंयकार खंय आदींच TMCंत आयल्यात. अजून खुबशे जाण येवंक रावल्यात म्हूण गोंय TMCचो प्रभारी कीर्ती आझाद सांगता. गोंयांत फक्त 4 ते 5 म्हयन्यांत वावर करून TMCन खंय 8% मतां काडलीं. तृणमुलाचे 3 स्किमीक मेळून खंय 95% लोक रजिस्टर. लगभग 100 दिनों के अंदर हम पूर्ण रूपेण अपनी कमिटीज लेकर के आएंगे, जिसमें स्टेट की कमेटी होगी, डिस्ट्रिक्ट्स की कमेटी होगी, तालुका की होगी और उसको नीचे लेवल तक हम लोग लेकर के जाएंगे. हमारे पास लगभग 700 के करीब मेंबर थे. हमें हमारे 3 से 5 महीने के बीच केवल इतना ही समय हम अपना बिता पाए यहाँ पर और 8% से ज़्यादा वोट हमें मिला. TMC अपनी 3 योजनाएं लेकर आई थी, जिसमें गृहलक्ष्मी माँ के लिए था, युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए युवा शक्ति लेकर आए थे. जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए माझी घर माझी हक का कार्यक्रम हम लेकर के आए. यह तीनों योजनाओं का हमारे पास डाटा रखा हुआ है और वह 95% लोगों को 95% ऑफ द पीपल दोज हु हैव अप्लाइड वी हैव दैट डाटा विद अस. और उस डाटा को हमारी सरकार बनने के बाद हम उसका उपयोग करेंगे. अटल सेतूच्या कामात स्कॅम जाला. डांबर आनी कॉन्क्रीट जोडपाक वापरिल्लें केमिकल सबस्टँडर्ड म्हूण पुलाक फोंडकोला पडटात. आपाचो दावो. हें बाद केमिकल खंयच्या केंद्रीय मंत्र्याच्या सांगण्यान वापरलां. L&Tचो अटल सेतूचो गॅरंटी पिरियड सोंपलो काय म्हूण आपाचो सरकाराक प्रस्न. अटल सेतूचेर आनी एक व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा. जशें आमी सगळे जाणा अटल सेतूचो कॉन्क्रीट ब्रिज आसा आनी ताज्या वयर डांबराचो रस्तो लायिल्लो आसा. आनी डांबर आनी कॉन्क्रिटा भितर ते एडिशन जावपाक, ते घट उरपाक ताज्या खातीर एक केमिकल घालप आसता, एक एडिशन. हो कोट जेन्ना करेक्ट मटिरियल आनी करेक्ट तरेन लायतकूच कसलोच प्रॉब्लम जायना. खंयच्या ब्रिजार तुमी पळयल्यार बरो जो बांदिल्लो आसा तातूंत 15, 20, 25 वर्सां सुद्दां कसलोच खड्डो येवपाची शक्यता येवंक जायना.
आमचो असो आरोप आसा की अटल सेतून जो एडिजन कोट घाला इट वॉज यूज्ड एज अ इन्फिरियर मटिरियल. आज आमी जे अटल सेतूर पॉटहोल्स पळयता ते डांबरा खातीर आसाच, पूण मेन आनी एक रिजन आसा तो म्हळ्यार जे एसफॉल्ट लेयर आसा तो कॉन्क्रिटाक दसना म्हणून ताचे कपचेच वता. हो केमिकल वापरपाचें जे डिसिजन हॅज इट बीन टेकन बिकॉज ऑफ दीस सप्लायर्स प्रॉक्सिमिटी टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट. म्हाका विचारूंक जाय, हॅज L&T विथड्रॉन देअर गॅरंटी फॉर द अटल सेतू ब्रिज? नुस्तेमारी खात्यान दिल्ल्या कंत्राटी नोकर भरतीचे जायरातीत कोंकणी भाशेची अट घालूना. सरकार नोकऱ्यो भायल्यांक लाटूंक सोदता म्हूण गोवा फॉरवर्डान इशू केला. कोंकणीची अट घालून परत सरकारी जायरात दिवची. गोवा फॉरवर्डाचो नुस्तेमारी खात्याचेर मोर्चा. बाकीच्या सरकारी खात्यांनी खंय नेम पाळचो. कंत्राटी पद्दत रद्द करची म्हूण मागणी. कोणाकय तांकां जॉब दिता तांकां एक सेक्युरिटी उरपा जाय. कॉन्ट्रॅक्टाचें दिवप आनी मागीर तांकां तशें रडयत दवरप आनी मागीर दुसऱ्यांक घेवप हो एक प्रश्न. म्हणजे मूळ कशें की कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा ती सिस्टम सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं स्टेट गव्हर्मेंट आनी एबॉलिश करपा जाय. फिशरीज डिपार्टमेंटान कोंकणी कंपल्सरी आसा म्हणटा तें घातलें ना. आतां कोंकणी लँग्वेज ही आमची घटना हे हातूंक आसा, घटनेक मान्यता दिला, प्लस राज्यभाशा आसा, ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळिल्ले लोक आसा आमचे कडेन. अशें आसतना कोंकणीची हेळसांड सरकार जर करता तर ती एकदम वायट गजाल. म्हणजे आमचे गोवा फॉरवर्ड आमी मागता की ताबडतोब एडवर्टायज फाटल्यान घेवन कोंकणी कंपल्सरी कोंकणी उरपाकच जाय, कोंकणी कळपाकच जाय अशें दवरपाचें. कित्याक कर्नाटका गव्हर्मेंट आनी तामिळनाडू गव्हर्मेंटान आपल्याली एडवर्टायजीक लोकल लँग्वेज जाय म्हणून घातला. सो गोवा गव्हर्मेंटान हें करपाक जायना. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी हांगा ऑफिसां गोवा शिपयार्डा सारकी किंवा बाकीची ती मागीर अशें भायल्या लोकांक घेवपाक पळयतात. भायल्या लोकांक घेतात, कोंकणी कंपल्सरी करना. जर गोवा गव्हर्मेंटाकच जर ती इंट्रस्ट ना, गोवा गव्हर्मेंटाकच जर दिसना की गोंयचो भुरगो नोकरी लागचो, तर मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे भायल्यान ऑफिसर येतात तांकां कित्याक दिसतलें? हे आतां आमी हाज्या मुखार RTI घालून हाजेर फॉलोअप करतले आनी जे पर्यंत कोंकणी मॅन्डेटरी जावचें ना ते पर्यंत आमी ओगी वचचे नात. आनी हे एक सरकाराक एक आमची अपील आसा की नॉट ओन्ली दीस डिपार्टमेंट की आतां बाकीचे जे डिपार्टमेंटांनी रिक्रुटमेंट स्टार्ट जातले किंवा एडवर्टायजी येतल्यो थंय नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेन्शियल करपाक जाय. कारण ही आमची कंपल्सरी करपाक जाय, कारण ही आमची राज्यभास आनी मॅन्डेटरी आसपाकूच जाय. पर्वरे तोड्डा विलास मेथराचे खून प्रकरणात सगळे आरोपी जामिनाचेर भायर. सेशन्स कोर्टांत ब्रेस्तारा पवन बडिगेर आनी संतोष पिल्लयकय जामीन मेळ्ळो. ह्या आदी एकूण 5 जाणांक हे केशींत जामीन मेळ्ळा. ऑक्टोबर 2020 विलास मेथराक जितो लासून वडयल्लो. हत्येचे केशींत 7 जाणांक अटक केल्ले. सेशन्स कोर्ट म्हापसा हांणी अक्यूज नंबर 2 पवन बडिगर आनी अक्यूज नंबर 6 संतोष पिल्ले हांकां बेल ग्रांट केल्या. दिस इज इन दी 2020 विलास मेथर मर्डर केस wherein 7 people were there, 7 accused were arrested, and all the accused today have been granted bail. The last 2 accused that have been granted bail have been relaxed of all conditions, unlike the High Court, while granting bail to accused number 3 and accused number 5 had put a bardays ban. So accused number 2 and 6 हांकां कसलोच ban ना. I appeal for accused number 2, 3 and accused number 5. आमदार मंत्री गोविंद गावडेक आदिवासी खातें दिवचें म्हूण उटा मागता. फाटलीं 5 वर्सां खंय ताणें बरें काम केलां. उटाचें मुख्यमंत्र्याक निवेदन. सद्या खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. खेरीज GMCत PG कोर्साक SC/ST उटा राखीव सीट सोदता. जनरल आनी SC/ST समाजा मदीं समानता ह्या मेरेन खंय आरक्षण जाय. ताणें गेल्ले 5 वर्सां धडाडीन काम केल्लें आसा आनी ट्रायबल मिनिस्टर आमचे बरोबर आसा जेणे संघर्श केल्लो आसा ताका आतां मेळपा जाय अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. न्ही आतां इमिजिएटली तांकां आत्तां ऑन द स्पॉट ते सांगतलो अशें ना, आपूण पळयतलें म्हणटा न्ही. सो योग्य वेळार आपूण तेजेर तुमकां सांगतलो. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कॅपेबल. CM इज व्हेरी कॅपेबल. वी अप्रिशिएटेड इज न्ही तेजे आमी अप्रिशिएट केलात, पण जो आमचो बाय 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 आमच्यान कितें म्हणपा आतां इट इज बाय से हें खातें अमक्याक दिवपाचें. बट सिक्वेन्स जर पळयलें
गेल्ल्या वर्साक सुद्दां ताणें बरें काम केल्लें आसा आनी जांकां 5 वर्सां जाका खबर आसा फॉलोअप जाल्लो आसा सीएमा आसा सीएमा खंयचीच एनी सीएम मिन्स वॉट इज अ कॅप्टन ही कॅन तो सगळे डिपार्टमेंटाक कॅपेबल आसा म्हणून ताका काय सीएम करता न्ही आमी तेजे विशीं डावट ना पण आमकां एक स्वतंत्र त्या खात्याचो मंत्री आसले नंतर आनी जो ट्रायबलांतलो आसा सो ताजे खातीर आमचें आसलें तो आतां समजा लास्ट टायम तेजे परफॉर्मन्स समजा बरें आसा हें सगळ्यांक आमकां खबर आसा न्ही ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲप बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं.